ओके आम्ही आता सध्या सरा वांगडा कारण ट्रॅव्हल करता जशें ओदरच्यान पयलें की शेड्यूल इतलो टायट आसता इतलो हेक्टीक आसता सर म्हाका सांगा हे सोशल वर्क जेन्ना करता तुमी हांव सोशल वर्कूच म्हणटा कारण येस एक MLA म्हणून तुमी जी कामां आसा ती करता पूण ताज्या भायर सुद्दां वचोन आवट ऑफ द बॉक्स वचोन तुमी कामां करपाचो प्रयत्न करता टायर्ड जायना सर सी जेन्ना एक मनशाच्या मनान आसता की आपूण काम करपाक जाय आनी लोकां खातीर काम करपाक जाय लोकां खातीर काम करतना म्हाका दिसता मनीस टायर्ड जायना तेजे भितर जो एनर्जी आसता ती डबल जाता डबल वाडटा आनी एनर्जी कित्याक वाडटा डबल कित्याक लोकां कडेन जेन्ना ती सेवा पावता ही सेवा जेन्ना पावता तेन्ना लोक तुका तुज्या खातीर मागता देवा लागीं मागता लोक सोशल मिडियाचे थ्रूय घालता लोक व्हिडिओ करून धाडटा लोक थँक्यू मॅसेजी धाडटा लोक धाकटुले पोस्ट कार्ड करून ऑफिसान हाडून दिता हे सगळें करतना अशें मनाक लागता की खऱ्यांनीच जी आमी कामां करतात ती लोकां कडेन पावता म्हणून लोक तितून खोशी आहा केन्ना केन्ना आमी चुकताय पासून आमी काम करतना चुकता केन्ना केन्ना आडकोडी येता केन्ना केन्ना डिसिजनां रॉंग पासून जाता तेन्ना तुवें प्रयत्न करपाक जाय हें डिसिजन तुवें जें रॉंग केलां तें सारकें करपाक आमी सगळे मनीस आनी मनीस सदांच चुकता हांवें तितूंच पासून म्हटलां की जे पॉलिटिकल फिगर जेन्ना आसता सोशल वर्कर जेन्ना आसता जेन्ना तूं इलेक्टेड रेप्रेजेंटेटीव आसता तूं 50 डिसिजनां घेता 50 डिसिजनांसून 1-2 डिसिजनां तुजे रॉंग आसूंक शकता आनी ते रॉंग डिसिजन तुवें करेक्ट करपाक जाय जर तर रॉंग डिसिजन घेतलां जाल्यार करेक्ट करपाक जाय बरोबर सर तुम्ही जेन्ना म्हटलें की रॉंग डिसिजन आसल्यार करेक्ट करपाक जाय ही गोष्ट तुमी खुबदां केल्ली आसा की बाबा खरें चुकलें जाल्यार हां तें बाबा सारकें करपाचें पूण थोडे लोक आसा ते फक्त क्रिटिसायज करता तुमचें बरें काम आसा तें सायडीक दवरता पूण वायट कामाकूच हायलायट करपाचो प्रयत्न करता खूब तितून फरक पडना लोक जाणा आमी कामां करता म्हणून आनी खंय जर तर चूक घडल्या जाल्यार तीच परतून परतून दाखोवप तीच परतून परतून तेजेर टिका करप हें सारकें न्हू प्रत्येक मनशान आपणें काम करपाक जाय आपणें काम म्हणजे कितें काम वर्क इज अ इन पॉलिटिकल लायफ इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस पूण काम जेन्ना तूं एक हातीन घेतलें तेका फाल्यांच जायना तें आतां हांव तुका एग्जांपल दिता इलेक्ट्रिसिटीचो मोठी समस्या आहा कलंगुटान इतले आमदार येयले इतले मंत्री जाले इतले हे जाले पूण म्हाकाच जाली 9 वर्सां जागो म्हणटा तो हिंगा कोणूच दिना कालची डेट म्हाका दिसता 10 तारखेर काल आमची सेल्लीट जाली जाग्याची जे सब स्टेशना खातीर जागो जाय आसलो आमकां तो काल एलन पिंटो हो एक कलंगूटचो भाडकार हेणें आमकां 100 भितर दिली आतां तेणें 100 भितर कित्याक दिली तेका कळलें की कलंगुटाक इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशनाची अत्यंत गरज आनी तो आदी डिपार्टमेंटान काम करपी मनीस आसलो तो आतां रिटायर जाला तेका तो जाणा की कलंगुटान कितले प्रॉब्लम आहा ते तेणें आपली एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी आमकां 100 भितर दिली आनी काल तेजी सेल्लीट जाली आनी हे सेल्लीट प्रोसेस केन्ना स्टार्ट जाल्लो 9 म्हयने जाले 9 म्हयने जाले जागो आयडेंटिफाय करून तेणें सांगलें आपूण दिता म्हटलं म्हणून अशें जायना तें गव्हर्मेंट जेन्ना घेता तेन्ना सगळे प्रोसिजर करचे पडटा फायल अप टू फायनान्स डिपार्टमेंट फायल अप टू कलेक्टर फायल अप टू चीफ मिनिस्टर फायल गोज फॉर कॅबिनेट डिसिजन एप्रुवल्स ऑल दोज थिंग्स लॉ डिपार्टमेंट हें जाता म्हणसर मिनिमम 3 म्हयने लागता जेन्ना तूं फायनल प्रोसेस करता आनी फायल मूव जाता 3 म्हयने लागता म्हाका दिसता आमी इतले फास्ट ही फायल मुवमेंट करून हेची काल सेल्लीट जाली सो खोशी भोगली म्हाका की हे फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट जालो जाग्याचो प्रोसेस काबार जालो आतां आदी एक जागो आयडेंटिफाय केल्लो आमी कोमनिदादीचो तितून आमी टेंडरूय काडलेलो वर्क ऑर्डरूय दिल्ली पूण थिंगासर जो टेनंट आसलो टेनंटूय पयशे मागूंक लागलो आनी कोमनिदादीक जे आमी हें दिवपाक आसले कंपेन्सेशन टेनंट आपूण सुबेज मागूंक लागलो ते थिंगाच उरले
सो त्या खातीर आमकां नवो जागो आयडेंटिफाय करचो पडलो, नाजाल्यार 1 वर्स पयलीं सबस्टेशन रेडी जावपाचें. सो हे वेगवेगळे जे प्रॉब्लम्स आहा ते आमी सॉल्व करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. सर हे प्रॉब्लम जेन्ना म्हणटा तेन्ना तुमकां स्टडी केल्ली आसा, तुमकां खबर आसा की बाबा नेक्स्ट 5 इयरान कितें जावपा आसा ते. फॉर एग्जाम्पल फाटल्या दिसांनी सुद्दां जेन्ना पॅन्डेमीक जे सेकेंड वेव आयिल्ली तेन्ना सुद्दां पयलींच तुमी सांगिल्ले कांय गजाली की ह्यो स्टेप्स घेवपाक जाय, ज्यो घेतल्योय बीन मागीर तुमी जे तुमचें कॉन्स्टिट्युशन सुरू केलें. सो ही आयडिया जेन्ना तुमकां आसता तेन्ना ती पुराय गोंयभर जर पावोवपाक जाय, कारण तुमी तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वापरतात ही आयडिया, जाल्यार प्रयत्न कितें करपाक जाय सर? से आमी गेल्या फावटी पॅन्डेमिकान जी लॉकडावन म्हणो, तेका कर्फ्यू म्हूण, तेका तूं कितेंय म्हूण, प्रिवेंटीव मेजर म्हूण, जे कोरोना खातीर आमी घेतले आनी आमी लॉकडावन सुरवात केली हिंगा अंडर पंचायत राज एक्ट, तिका प्रोविजन आहा. त्या प्रोविजनान जेन्ना आमी चालू केलें तेन्ना कांय जाग्यार आमकां टिकाय जाली, कांय जाग्यार आमकां लोक खोशी जाले. आनी चीफ मिनिस्टरान सेम ऑन द सेम लायन आख्खे गोंयान 5 दिसांनी हें चालू केलें, आपले कर्फ्यू म्हणून चालू केलो. सो जेन्ना चीफ मिनिस्टर आमचें हें पळयता, रायट घे, आमचें हें पळयता की कलांगुटान जो मॉडल चालू केला, हो कलांगूटचो मॉडल ना सेंट जोसेफ, कलांगूटचो मॉडल जो आहा, हो कलांगूटचो मॉडल एकदम बरें काम आमी स्टार्ट केलें. 12:30 आमी शॉपां सगळीं बंद केलीं, 1 सगळे लोक घरा. आनी कांदोली PHC वॉज द फर्स्ट PHC टू फॉर डिक्लायन केसीस, म्हणजे केसीस डिक्लायन जावन 0चेर पावल्यो. कित्याक जाल्यो ह्यो? कित्याक आमच्या कांदोली पंचायत, कलंगूट पंचायत, लायन्स क्लब, NGOज, लायक मायंडेड पीपल, सोशल वर्कर्स आनी बाकीचे कितकेच जाणांनी काम केले, प्रयत्न केले, सगळे भाशेचे जे जितके हें करपाक जाय आसलें तितलेय केले. हिंगाच दवर बाबा, भितर हाड नाका. सगळे भाशेचें काम केलें. ही कामां म्हाका दिसता इतली सोंपी न्हू, आमकां उलोवपाक इजी दिसता, पूण काम जेन्ना तूं फिल्डार करता तेन्ना कळटा. कितकेच जाण जे भुरगे भायर सरले आपल्या घरांसून की आपूण सेवा करतलो, आपूण काम करतलो, आपूण कोरोना 0 करपाक वावुरतलो, दीस इज नॉट इजी. आमी खूब जाणांचे आमी हें पळयल्लें आहा की ते खाली सोशल मिडियाचेर हें करता, टिका करता, कोणाची शेपडी ओडटा, कोण हें करता, दीस मॅन इज डुईंग फॉर पब्लिसिटी. तुवें पब्लिसिटी खातीर कांय करूंक पारना. हें हांव गोंयच्या सगळे युथाक सांगूंक सोदता. खूब जाण आमचे यंग यूथ फुडले आमचे पॉलिटिशियन, खुबशे आमचे यंग यूथ फुडले आमचे सोशल वर्कर, खुबशे आमचे यंग यूथ वॉन्ट्स टू बिकम गूड NGO, आमचे यूथ वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड सेव गोवा. येस, it is your right, it is your duty, you are duty bound to do that, but you have to do work on the field. सोशल मिडियाचेर तूं हें जावंक शकना. सोशल मिडियार तुवें घालूंकूच जाय, बट तूं जें कितें घालता तें तुवें परफॉर्म करपाक जाय. वॉट यू प्रीच यू हॅव टू डू युअर सेल्फ. सो सोशल मिडियाचेर जेन्ना तूं टिका करता, ती टिकाचेर तुवें कितें तरी एक धाकटुलो हें घडोवन हाडपाक जाय की आपणें ही टिका जी केल्या हे त्या खातीर आपूण हो निशेध करता, आपूण हें रॉंग जें केलां तेजेर आपूण हिंगासर उबो आहा, प्ले कार्ड घेवन तेणें रावपाक जाय. हें तेजें काम NGOचें. आनी खुबशे आमच्या गोंयान NGO बरें कामूय करता. हांव तांकां खऱ्यांनीच आयज जेन्ना ही मुलाखत आहा तुमची, तितूनसून हांव ह्या माध्यमांतसून तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी जें बरें काम केलां तेका गोंयच्या लोकांक आनी गोंयकारांक हेचो फायदो जाला.
सकाळच्यान तेंच्या कडेन भोंवतना दिश्टी पडलें की हार्डवर्क कितें आसता आनी एक विजन म्हणटा तें कितें आसता. आनी आतां सद्या आमी आसा सद्या कांदोलीम प्रायमरी हेल्थ सेंटरा कडेन एंड जी ड्रायव्ह तांच्यांनी चलयली, वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह तांच्यांनी चलयलेली आसा ती खरेंच तांची तारीफ करपा सारकी आसा. तुमी पळोवपाक शकता जी अरेंजमेंट हांगासर आसा विथ द हेल्प ऑफ लोकल ग्रुप्स एंड लोकल जे सोसायटीज आसा किंवा NGOज आसा तांच्या बरोबर मेळोन ही ड्रायव्ह तांच्यांनी सुरू केल्ली आसा. डे विथ मिनिस्टर मायकल लोबो आणि सकाळच्यान तांची कामां पळयतात आमी आनी ह्या हॅक्टीक शेड्युलान सुद्दां मदीं मदीं टायम जसो मेळटा तसो आमी तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करता. सर, वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह जो तुमी केला म्हाका दिसता एक बरी एक इनिशिएटीव आसा जी आतां सद्या गरज आसा. लोकांचो सपोर्ट कसो कितें आसा सर? सी, देर आर सम पीपल हू आर बिलिवींग ऑन सोशल मिडिया, लायक वॉट्सॅपाचेर मॅसेज येयली वॅक्सीन आतां घेत जाल्यार 2 वर्सांनी तूं मरतलो म्हणून. अशी मॅसेज स्प्रेड जाता आनी म्हाका येयली काय हांव आनी कोणाक फॉरवर्ड करता, तो आनी कोणाक फॉरवर्ड करता, तो 10 जाणांक करता, तो ग्रुपान घालता, ग्रुपान 2000 लोक आसता ते वाचता. म्हणजे असो भंय निर्माण करपाचो प्रयत्न करता थोडे जाण. पूण हांव लोकांक कोडे मागता की वॅक्सीन जे लोक घेतल्या ते 99% कोरोना जावनूय भायर सरल्या. 1% लोक जो मेला तो वॅक्सिनेशन फर्स्ट वॅक्सिनेशन जेणे घेतला तो कित्याक मेलो? ताका किडनी फेलियर आसले, ताका आनी कसले प्रॉब्लम आसले, ताका सिवियर लंग कंजेशन आसलें, ताका निमोनिया आसली, ताका आनी कितें आसलें. सो कोवीड वॉज एक निमित्त जालें ताका. पूण जे लोक वॅक्सीन घेतले ते 2 वॅक्सिनां घेतले ते कोविडानसून भायर सरले. सो आमी पळयलां आतां गेली 1 वर्स फर्स्ट वेव ऑफ कोवीड एंड सेकंड वेव ऑफ कोवीड, द नंबर ऑफ पीपल हू हॅव डायड इज ह्यूज इन नंबर. आनी दूख भोगता. आयज जेन्ना वॅक्सीन आमकां मेवता तरी आमी वॅक्सीन घेवपाक फाटीं सरता. म्हाका दिसता खंय तरी आमी आमची जबाबदारी पाळपाची चूक करता. म्हणजे वी हॅव टू रिस्पेक्ट द डॉक्टर्स एंड द सायंटिस्ट हू हॅव इन्व्हेंटेड दीस एंड वी हॅव टू बिलीव इन देम एंड टेक द वॅक्सीन. तेंचे हितून थोडो ट्रस्ट आमकां करचो पडटलो आनी तें वॅक्सीन घेवचें. हें वॅक्सीन पॉलिटिशनान करूंक ना, हे कोणे तरी सायंटिस्टान केला, हे WHOन मान्यता दिल्या, आमचे इंडियन सायंटिस्टांनी मान्यता दिल्या आनी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एंड गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅव गिवन द गो अहेड फॉर दीस वॅक्सीन. सो हांव मागता सगळ्या कडेन की तुमी वॅक्सीन घेया. वॅक्सीन जो कोण घेतलो ताका कोरोना जावचें ना. जालें बसून जाल्यार तूं ते कोरोनासून भायर सरतलो, हॉस्पिटलान बसून तो मनीस पावना. सो इतले तरी तुमी काळजी घेवची आपल्याच जिवाची की तुमी वॅक्सीन जे कोण घेतले ताका व्हडलेशे कोरोना इफेक्ट जावचो ना. सर, तुम्ही सोशल मिडियाचे उलयले, सोशल मिडिया वयल्यान खुबशे जाण मेसेजीस धाडटा, दुष्प्रचार करता. बट असो एकदां आमकां दिश्टी पडटा की तुमकां टार्गेट केलो वता, मुद्दम तुमच्या अगेन्स्ट किंवा थोडेच तुमचे क्लिपिंग जर व्हडले आसा जाल्यार भितर थोडेशेच पार्ट काडून व्हायरल केले वता. हाजेर रिजन कितें दिसता तुमकां? कारण तुमी आतां पुराय बार्देज जे तालुका आसा तातूंत ताका लिडर अशें पळयलें वता. बार्देज तालुक्याचो तुमचो बरोच होल्ड आसा. हें एक रिजन आसूं शकता? सी, चड करून थोडे जाण पॉलिटिशियन म्हाजेर बेजार आहा. कित्याक तांकां दिसता की मायकल लोबो इज अ थ्रेट टू मी. कित्याक तांकां अशें दिसता? कित्याक हांव डायरेक्ट उलयतां. कितें उलयता की तेणी जें काम करूंक ना तेजेर उलयता. ते काम करीत जाल्यार हांव केन्नाच तेंचेर टिका करपी न्हू. हांव म्हणटा की आमकां जेन्ना पब्लिकेन निवडून हाडटा एज अ MLA आमी काम करपाक जाय. 5 वर्सां आसता आमकां काम करपाक आनी ही 5 वर्सांनी जर आमी काम करिना न्याय कसलो दिता तूं? वॉट सॉर्ट ऑफ जस्टीस यू आर गिवींग टू युअर ओन पीपल? 100% कामां जायना पण एटलिस्ट 50% काम करपाचो तूं प्रयत्न कर न्हू. यू डोंट वेट फॉर द गव्हर्मेंट दॅट ही इज गोइंग टू डू दीस तेन्नाच आपूण हो होणो बंद करतलो.
एक रोडार होणो पडला जाल्यार पॉलिटिशियन इज एक्सपेक्टिंग गव्हर्मेंट टू रिमूव अ टेंडर टू फिल इट. In the meantime, you bring your panchayat members together, फातर आड थोडे आड तेजेर घाल आनी घण घे आनी धाडाय आनी ते पॅक तरी कर. दुसरो कोण पडपाचो आहा तो तरी बंद जातलो. सो इतले तरी आमकां म्हाका दिसता आमी करपाक जाय. आनी हे इतले बारीक जर तर गजाल आमी करिना जाल्यार आमी खंय तरी वी आर नॉट किपींग अप टू द प्रॉमीस वॉट वी हॅव गिवन. जे आमी ओथ घेता असेंब्लीन भितर सरतना जो आमी ओथ घेता दॅट आय वील स्टँड बाय द कॉन्स्टिट्युशन आनी खूब गजाली उलयता आनी तेन्ना म्हणटा आमी लोकां खातीर आमी सगळो प्रयत्न करतले तेंची कामां करून दिवपाक. म्हाका दिसता आमी प्रयत्न न्हू वी आर ड्युटी बावंड. इट इज नॉट एन अटेम्प्ट वॉट वी हॅव टू डू इट वी आर ड्युटी बावंड टू डू द वर्क ऑफ द पीपल. वी आर ड्युटी बावंड आमी करूंकूच जाय तें. आतां युथा खातीर जें कितें आमी करूंक जाय पळय हिंगा ग्रावंड आहा हो ग्रावंड आमी करूंकूच जाय आसलो युथा खातीर. तेजे भायर जे आनी कितें यूथ प्रोग्राम्स आसा ते आमी करूंकूच जाय. एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी तांकां आमी दिवपाकूच जाय. सो वी आर ऑल ड्युटी बावंड. डेव्हलपमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. तो जातलोच. तूं फॉलोअप करशी जाल्यार कितेंय जाता. सो एक वटेन हांव म्हाका खोशी कितें भोगता की जितली म्हाजेर टिका जाता तितलो हांव आनीक स्ट्रॉंग जाता. टिका जाली म्हणून हांव उगी रावना. हांव परतून आनी एकदां टिका करता तें काम जावंक ना म्हणून. ती कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाची आसूं जो तर एक काम लोक म्हणटा हें काम जावपाक जाय तें काम हांवें हायलायट केलें आनी तो आमदार म्हाजेर टिका करता की मायकल लोबोक कित्याक पडला म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें. तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू ती. ही लोकांची कॉन्स्टिट्युएन्सी. जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती लोकांची कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुका लोकांनी निवडून हाडला. यू आर ड्युटी बावंड टू डू दॅट वर्क. तुवें तें काम करूंकूच जाय. तूं म्हणूंक शकना ही म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे कितें हांवें निकती घेतल्या. कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी हांवें निकती घेवंक ना. म्हाका लोकांनी निवडून दिला 5 वर्सां काम करपाक आनी ह्या 5 वर्सांनी हांवें न्याय दिवपाक जाय लोकांक. जी तेंची एक्सपेक्टेशन आहा तितूनसून 50% तरी हांवें काम करून तांकां दिवपाक जाय. हे इतलेंय जर तर आमी करूंक शकना जाल्यार कित्याक आमी निवडून येयल्या. पब्लिकेचे पयशे आमी पगार कित्याक घेता. आमकां 2 लाख सुमार पगार आहा. तो कित्याक घेवप तो पगार. रेम्युनरेशन आनी सॅलरी आनी ते कितें डिजल एलावन्स आनी ऑफीस एलावन्स आनी हे सगळे धरून आमकां 2 लाख मेवता. ते कित्याक घेवप. सो वेन वी आर एक्सेप्टींग दॅट मनी वेन वी आर इलेक्टेड representative वी आर गेटींग ऑल दीज पर्क्स एंड प्रिविलेजीस. एज अ मेंबर ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली वी हॅव टू डू जस्टीस टू द पीपल of the state of Goa and particularly to that constituency. हे माझे मत. टिका केली म्हणून कांयच प्रॉब्लेम ना. सर तांकां अशें एक थोड्यो गजाली अश्यो पळोवपाक मेळटा की मुद्दम तुमकां त्रास करपा खातीर कांय गजाली केल्यो वता. तुमकां लागता तेन्ना मनाक. तशें खूब फावटी म्हाका केल्लें आहा. म्हाका खूब भाशेनी बेकडावपाचोय प्रयत्न केल्लो आहा. म्हाका फाटीं दवरपाचो प्रयत्न केल्लो आहा. म्हाका खूब जाणांनी खूब वेगळ्या वेगळ्या भाशेनी बेकडावपाचो प्रयत्न केलो. नॉट बाय थ्रेटनिंग. इनडायरेक्ट थ्रेटनिंग म्हणजे पॉलिटिकल थ्रेटनिंग म्हणटात ताका. म्हणजे वी वील सी दॅट यू वील नॉट गेट द पार्टी टिकेट. वी वील सी दॅट यू वील नॉट गेट दीस. वी वील सी दॅट वी वील ब्रिंग यू डावन. वी वील इंटरफियर इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. इंटरफियर. आय हॅव नो प्रॉब्लम इफ एनीबडी इज इंटरफियरिंग इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. इफ आय हॅव नॉट डन समथिंग आय एम अकाउंटेबल टू इट. I will try to do it. You bring it to our notice through social media, through anything. So हांव सांगता न्हू तुका की 100 कामांसून 50 कामां उरतलींच. आमचो प्रयत्न आसतलो ती करपाक पूण केन्ना केन्ना उरता. सर ट्रान्सफॉर्मिंग कलंगूट कारण आमी वदळ पर्राच्यान हांगासर पावले. लास्ट क्वेश्चन विचारता कारण ताजे फुडें मागीर आमकां उलोवपाक जाय. सर रस्तो आमी आयले वदळच्यान आमी इतले कम्फर्टेबली पावले. तशेंच लोकूय म्हाका दिसता वायडनींग आनी ते फाटले 10 वर्सान परफेक्ट जाल्ले अशें तुमकां लोकांनी सांगलां आसतलें. लोक हाजेर तुमकां प्रतिक्रिया कितें दिता. सी आदी हो रोड 5 मिटर आसलो. हांव आमदार जाला तेन्ना आमी दुर्गा मोडून फाटीं येयली. लोकांची दुर्गा परत बांदून दिली. सिस्टमॅटीक पळय हिंगा तूं पयशे जाल्यार दुर्गा बांदलेली आसतली. हिंगा पयशे जाल्यार दुर्गा बांदलेली आसतली. थिंगा आमी टायल्स घातल्या दुर्गांक. फुटपाथ जी 20 सेंटीची आसली एदीत आसली ती आमी 2 मिटराची केल्ली आहा.
तेजे पोनाक गटर घातला, उदक लॉगिंग जायना, फुटपाथीच्या पोनाक गटर आहा, गटर इज कनेक्टेड टू द नल्ला. सो हे सगळे आमी काम प्रयत्न केला करपाचो. आतां हे रोडाक हॉटमिक्स जातले, आमचें काम मॅक्सिमम काम सोंपता. तेजे भायर कामां खूब आहा जावपाची. we are still talking about 24 hours water supply to the people. We are talking about uninterrupted electricity supply. हांवें तुमकां सांगलां इलेक्ट्रिसिटी खातीर कितले प्रॉब्लम आसले, आतां हे प्रॉब्लम सुटावो येता. सो खुबशीं कामां जी आहा तेका लॉंग इश्यूज जे आसता तेका खुबशे स्टेप्स आसता एंड यू हॅव टू क्रॉस ऑल दोज स्टेप्स टू कम टू लॉजिकल एंड. हिंगा मोठी समस्या आसली गार्बेजची, ती आमी सॉल्व केल्ली आहा पयल्या टर्माक. आनी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हो जाला त्या खातीर हे नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट इज ब्रिदींग टुडे. सम पीपल आर स्टील कंप्लेनिंग की आमकां वास येता म्हणून. त्या वासा खातीरूय आमी आतां हें काडलां, तेका अंडरग्रावंड आमी बंकर करता. जी पयली वेट गार्बेज येतली ती अंडरग्रावंड पडटली आनी थिंगासून ती बेल्टा वयरसून डायजेस्टरान वयतली. सो आदी येवन टिपिंग फ्लोराचेर पडटाली. जो टिपिंग फ्लोरानसून जो वास वारें येयले जाल्यार वास ह्या सायडीन गेलो जाल्यार अर्दा ते सायडीन वास येतालो, ते सायडीन सालिगांव वास येतालो. बट एटलीस्ट द गार्बेज इज कमींग एट वन पर्टिक्युलर प्लेस एंड इट इज नॉट गेटींग मॅस्ड अप ऑल ओवर द नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट. आदी बीच बेल्ट कितले मेव आसलो, कित्याक गार्बेज कोणूच लिफ्ट करिनासलो, खंय व्हरोन उडयतले. सो हे सगळे आमी सोल्युशन हेचेर काडलेले आहा. आनी हे फुडें व्हरतना म्हाका दिसता द जनरेशन नेक्स्ट जे आमचे आसतले, म्हाजे उपरांत जे पॉलिटिशियन जातले, जे आतां भुरगे पॉलिटिक्सान येता, तेंच्यांनी हें फुडें व्हरपाक जाय. क्लीन गोवा मुवमेंट, नॉर्थ गोवा, सावथ गोवा, सेंट्रल गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो आसतलो, जो इन्सनरेशन टॅक्नॉलॉजी आसतली, जो आमी RDF, जे कपडे आमकां आयज नाका, मोचे नाका, बॅगां नाका, लेदर नाका, ही सिटां नाका, ती डायरेक्ट व्हरोन त्या इन्सनरेशनान इन्सनरेट करप आनी तेजी इलेक्ट्रिसिटी तयार करप. हें जावपाक जाय गोंयान. आयज आमी हिंगासून कर्नाटका धाडटा. कितलो तेंप आनी कर्नाटका धाडटले आमी? कर्नाटका केन्ना बसून आमचे घेतले? नाजाल्यार हिंगा टन्स एंड टन्स ऑफ RDF वील बी पायल्ड इन द स्टेट ऑफ गोवा. सो वी हॅव टू बी व्हेरी कॉशियस ऑन ऑल दीस थिंग्स. दीज आर एनवायरमेंट प्रोटेक्शनाचे हे सगळे वस्तू. ह्या आमी खंय तरी हेका न्याय आमी दिवपाक जाय. आमी आतां मेडिकल वेस्ट म्हणटा, मेडिकल वेस्ट आदी हिंगा थिंगा उडयताले. काल प्रुडंट मिडियान आनी दुसरे मिडियान दाखयल्लें आहा गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या फाटल्यान मेडिकल वेस्ट उलपायता म्हणून. आमचे कडेन इन्सनरेशन टॅक्नॉलॉजी नासली, आतां आमी केल्या तयार. आतां नेक्स्ट मंथान ताचें इनॉग्रेशन आहा. ती जाल्यार काय सगळो आख्ख्या हॉस्पिटलांचो मेडिकल वेस्ट थिंगा येतलो आनी तो इन्सनरेटरार घालून तेजो गोबर जातलो. सो असली टॅक्नॉलॉजी जेन्ना वर्ल्डाक आहा तेन्ना आमी गोंयानूय हाडपाक जाय आनी लोकांक तेका पाठिंबोय दिवपाक जाय. बरे गजालीक लोकांनी पाठिंबो दिवपाक जाय. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणपाक ना पयल्यान स्पेशली ऑल द PHC चे स्टाफ, 108 स्टाफ. बरी गजाल म्हणल्यार 17 ते 17.5 हजार लोकांक ह्या सेंटरान, कालांगूटच्या सेंटरान, सालिगांवच्या सेंटरान आमी वॅक्सिनेशन दिल्लें आहा. 17,000 इज क्वायट अ बिग नंबर. आनीक जावपाची गरज आहा. नाजाल्यार फुडल्या 8-10 दिसान आनीक 10,000 सुमार जावपाक जाय. त्या खातीर प्रयत्न सगळ्या पंचायत मेंबरांनी, सरपंचांनी, ZP मेंबर, NGOज, लायन्स क्लब सगळ्यांनी प्रयत्न करून आमच्या लोकांक ह्या सेंटरांनी हाडून वॅक्सिनेट करपाची गरज आसा. अ डे विथ मायकल लोबो सर एंड त्या कार्यावळीन सद्याक आमच्या बरोबर आयच्या एका कार्यावळीक मेळप जाले गोंय राज्याचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर आनी आमच्या बरोबर मायकल लोबो सर सुद्दां आसा. कांदोलीम पयली जे पंचायत आसा, पयले जे हे आसा जेतूर 0 केसीस जाल्ले आसा, वन ऑफ द हायस्ट, सेकेंड हायस्ट आशिल्ले गोंयान. मेहनत कितली आसता, कारण हे सोपी गोष्ट आमी 0 म्हणटा पूण तितूर खूब मेहनत आसता. डॉक्टर्स, तांचे स्टाफ. तुमकां कितें दिसता हाचेर सर? हांव पयलीं म्हणजे हे सगळे गोश्टी करपाक बाब मायकल लोबो म्हाजे जे मित्र आसा आनी एक डायनॅमीक अशे मिनिस्टर जावन आसा.
त्यांचे जे गायडन्स जे लाभला या मतदारसंघात, त्यांनी जे आपले काही गोष्टी केल्यो, जे इवन कर्फ्यू पासून तरेतरेची गोष्टी मायकलान जे इनिशिएटीव घेतले, ते इनिशिएटिव्हा खातीर आनी प्लस टीम ऑफ डॉक्टर्स त्यांचे सहकार्यान त्यांचे पूर्ण टीम ज्या तरेन वावुरले, म्हाका दिसता हेजो आयज तुमकां रिजल्ट तुमच्या फुड्यान आहा. हेजें श्रेय आमी मायकलान जे कितें स्टेप्स घेतले आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी त्या स्टेप्सच्या आदाराचेर आमी जे कितें बॅकअप दिले, स्टेट गव्हर्मेंटान कितें बॅकअप दिले, त्या बॅकअपच्या आदाराचेर तांकां आपले तरेन कशें कितें करूंक मॅनेज करूंक जाय आसलें तेणी आपलें मॅनेज केलें. आनी म्हणूनच डॉक्टरान काम केलें, वॅक्सिनेशन हांगा फुडें व्हेलें. आनी लास्टाक हांवें आतांच उल्लेख केल्या प्रमाणे हे सगळे जर ओवरकम आमी करूंक जाय, आमकां वॅक्सिनेशन आनी इतर कांय गोश्टीचेर चड भर दिवचें पडटा. हो जो एरिया आशिल्लो हो पयलीं रेड हॉटस्पॉट म्हणून हायस्ट हॉटस्पॉट म्हणून बार्देसचो हायस्ट या कांदुलीम बेल्टान आशिल्लो. आनी खूब खुशी जाता की मायकल सारको हांगा लिडर नेतृत्व करता की तेंचे मार्गदर्शन सकयल हे सगळे कंट्रोलान हांगा आयिल्ले आसा. सर मायकल सराचे खुबशे इनिशिएटिव्स पळयता सध्या तरी, कारण तांचे मतदारसंघान ते आपूण वॅक्सिनेशन करपा खातीर ड्रायव्स करतात, तशेंच खुबश्यो गोश्टी ते करतात. बाकीचे ते सदांच म्हणटा की बाकीचे MLAs आसात तांच्यांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें करपाक जाय ते सदांच विचार करचो पडटा. कितें एडवायस आसतली बाकीच्यां खातीर? ना कांय ना, आमी आतां सगळ्यांक आमी प्रत्येकानी आतां समज हांव हेल्थ मिनिस्टर आसलो म्हणून जायना, हांवें म्हाजें मत आसा इनोवेशन एंड इनोवेटीव मेथड्स हाडचे पडटा. आपल्या लोकांक कशें मोटिवेट करपाचें, आपल्या लोकांक कशें कन्विन्स करपाचें वॅक्सिनेशन घेवपाक. हांव फाल्यां म्हाज्या मतदारसंघान आसतलो. मायकलाच्या ह्या सिस्टमान पळोवन एक वेगळे तरेचे आमचे भुरगे, आमचे यूथ क्लब, जायत्यो यूथ क्लब्स आहा, पूण ते कशें एंगेज करपाचे ह्यो तरेचे विचार लोकांक लक्षांत येता. NGOs, व्हॉलंटियर्स, लायन्स क्लब, रोटेरियन्स हांकां सगळ्यांक इनवॉल्व करून कशें अचीव दीस सक्सेस. प्रत्येकानी आपापलो वेगळे तरेचे विचारधारा घेवन फुडें वचून अचीव अल्टिमेट सक्सेस हॅज टू बी मॅक्सिमम वॅक्सिनायझेशन. As has been said that 100% vaccination we are talking about 100% vaccination, but this will be achieved only if we innovate and try to reach out to the people. सो आमी आसा सद्याक कांदोलीम जे वॅक्सिनेशन करतात ज्या प्लेसीर थंय आसा. अँड आयज हांगासर एक डॉक्टर जे आशिल्ले रोशन नाझरेत, डॉक्टर प्रायमरी हेल्थ सेंटरचे, तांचे फेलिसिटेशन जाले कारण कांदोलीम केसीस 0 जाल्ल्यो आसा, सेकंड हायस्ट आशिल्ल्यो. विथ द हेल्प ऑफ गायडन्स ऑफ सर मायकल लोबो, मिनिस्टर मायकल लोबो, तशेंच हांगासरले जे सरपंच आसा तांच्या मदतीन, तशेंच खास करून डॉक्टर्स, हांव डॉक्टर्सांक सलाम करपाक सोदता अशा वेळार ज्या वेळार गरज आसा लोकांक, त्या वेळार डॉक्टर भायर सरून आपली जिवाची काळजी न करता फुडें सरून लोकांक मदत करता. अशे डॉक्टर्स जे आपल्या परिवाराक सेकंडरी दवरून पयलीं लोकांच्या मदती खातीर येता फुडें, अशा डॉक्टर्सांक आयज सलाम करपाची गरज आसा. ते सद्या मायकल लोबो तांकां प्रोत्साहन करपा खातीर तांकां थँक्यू म्हणपाचो ही एक वाट आसा, जातूर फेलिसिटेट करपाचो एक प्रोग्राम आयचे दीस दवरलेलो. अशे जायती प्रोग्राम्स डेली आसता. सो प्लीज थिंक अबावट इट की बाबा MLA जस्ट आमी म्हणटात खुबश्यो गोश्टी म्हणटा की MLA हे करिना ते करिना. दीसभर कितें कितें प्रोग्राम आसता ते तुमच्या फुड्यान हाडपाचो प्रयत्न करता. आमीच सद्या जाम जाल्ले आसा इतले सगळे भोंवन, बट आनीकूय तांचे प्रोग्राम आसा. लेट्स टॉक टू मायकल लोबो, कितें म्हणटा ते पळोवया.